आयच्या राजकारणाक लागून लोकांचो कोणाचेरूच विश्वास उरूना अशें मत आदलो सभापती सुरेंद्र शिरसाटान गोंय विधानसभेची 50 वर्सां ह्या विशयावेल्या परिसंवादांत उलयतना उक्तायलें. गोमंतक मराठी अकादमी आनी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजान हो परिसंवाद आयोजीत केल्लो. गोंय विधानसभेची 50 वर्सां ह्या विशयाचेर मिनेजीस ब्रागांजा संस्थेत जाल्ल्या कार्यावळींत उलयतना विधानसभा चर्चेचो दर्जो कमी जायत चल्ला अशी खंत आदलो सभापती सुरेंद्र शिरसाटान उक्तायली. पूर्वी जी चर्चा होती विधानसभेमध्ये त्याचा जो दर्जा होता तो आता राहिलेला नाही. सुरुवातीच्या काळामध्ये संपूर्ण सामाजिक समस्या आपण ज्या विधानसभेमध्ये मांडत होतो ते आता राहिलेलं नाही. प्रत्येकजण एकमेकांचे वैयक्तिक हेवेदावे आणि वैयक्तिक टीका करणे याच्यावरती भर देत असतात. आयच्या राजकारणाक लागून लोकांचो आता कोणाचेरूच विश्वास उरोंक ना अशें प्राचार्य शिरसाटाचें म्हणणें आसा. की आपल्या लोकशाहीमध्ये 4 जे खांब आहेत त्याच्यापैकी एक आपली संसद, प्रशासन, तिसरी न्यायपालिका आणि चौथा आपले वृत्तपत्र. आता आपण एकूणच ज्या वेळेला संपूर्ण राजकारण बघतो किंवा आपली संपूर्ण ज्या वेळेला व्यवस्था बघतो त्यावेळेला आपण आता कुठं चाललेलो आहोत, कुणावरती विश्वास ठेवायचा त्याचा विचार करण्याची पाळी आलेली आहे. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. चिखले एकदाचे पंचायत घराचें काम सुरू जाल्ल्यान पंचायतीचे वांगडी आनी थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. बऱ्याच तेंपासावन चिखलेकार पंचायत घर मागताले. नवे पंचायत घर 2 मजल्यांचें आसतलें. तातूंत पंचायत कार्यालय, हॉल, लायब्ररी, जीम आनी बाकीच्यो कचेऱ्यो आसतल्यो. चिखले पंचायतीचें काम सध्या तात्पुरतें बेला विस्ता बिल्डिंगेंत हालयलां. बॉडीन हें केल्या म्हणजे लोकांक त्रास जायना जावपाक. तांकां जायते कडेन त्रास जाताले पूण आतां हें लोकांक खूब बरें पडटलें. कित्याक तेमी आमकां तांकां बाडें रावपाक एक पाट तांकां बसपाक थिंग सारकें मेळनासलें. भायल्यान हें जातालीं वा कितें करता जाल्यार तांकां टायम येनासलो. ताका लागून म्हाका दिसता आतां लोकांक आमी हांवें पयलें तें फकत लोकांक चडशें लोकांक लागून आमगे एकदा कित्याक आज आमी पंचायताय हाल्या आमी आसूच न्हय पूण फ्युचराक जायती मेंबर येतले, सरपंच येतले आनी ताका लागून हें गरजे आमकां. आतां हिंगा लायब्ररीन वयतलो म्हणल्यार लायब्ररीन जागो नासलो, सामकी ल्हान आसली आनी आतां ती मोडून डिसमेंटल करून ते हें करता, आतां न्यू करता. आतां आमकां बरें हें मेळटलें, सगळो लुकार व्हडलो जातलो. धाकले आसलेली आतां नवी बांदवणे बरें दिसलें की आमची कामां मातशी सुशेगाद जातली आनी बरे भशेन आमकां कावंटरार बीन वचपाक मेळटलें. आनी तेजेर बेगीनूच काम जावचें आनी आमकां एक रूम दिवचो आनी प्रोग्राम आमी करपाक आमकां बायलांक एक रूम असो स्पेशल असो दवरचो तेंच्यांनी. गोंय विधानसभेचें भांगरा महोत्सवी वर्स सोंपलें. मुक्त गोंयचे 50 वर्सांचे विधानसभेचो इतिहास. ह्या निमतान पर्वरी विधानसभा संकुलांत झगमगाट केला. पुराय विधानसभा संकुल भायर भितर लखलखता. पळयात भांगरा महोत्सवी गोंय विधानसभेचे 50शीतले श्रृंगार. इतल्याने खबरांचे त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.